पापाच्या पासान जावन आमकां सुटयलो बरो कवळी आमच्या जिवितांत असले हर एक आडकाळे काण उडयलो बरो कवळी त्याच्या शेळयांक बरोबर तरान सांबाळलो बरो कवळी त्याचे शेळयो पयसो सादल्या बरे ताका एकठांय करना एकवटांत जियोंक शिकयलो बरो कवळी तो आमकां आदार दिवचो तुझे संगी सोलो काशेता आराधा आराधा जेसो आराधन तुका वादी सगळ्यांत तू भरोसा जरसाई सम्या भक्ती मोना आमचे कळतांची भक्ती मोना तुका आमी समर्पित करता सम्या तुझ्या वरच्या आदारान आमी जियोंक अशें जावन सम्या आजारपणात आम्ही जियेत असताना सोमेत आमकां दिता ते आशीर्वाद सोम्या मुखार आमी जमल्या सोम्या मुखार आमी आसा सर पडोन ताका आमी नमस्कार करूया नमस्कार करूया बरेपण आमकां जाता तो हर एक बरेपण आमकां दिता हर एक बरेपण तो आमकां करता त्याच ताच्या वर्ता जिविताच्या वाटेंत आमी समकत आसतना सोमेचें बरेपण वाखाणूंक आमकां तो आदार दिता सोमीस आमचे सांगता येवन हांव तुमच्या मदें कामार बांदून तुमकां हांव सांबाळटलो म्हळें व्हरतो बरवसो ताणें आमकां दिला तर मगेचे भावन आनी भयणीनो आज आमी प्रत्येक तरान पाद्रपेच्या वर्त्या मजतीन विणवलेन सोम्या लागीं जमल्या वेळार देवाची ससाय आमी मागया देवाचें बरेपण आमी वाखाणुया देव आमचे सांगता सदांच आसा आमकां तो सांबाळटा आमकां तो राखता आमकां तो पोसता तर आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमचे थंय आशिल्ले पिडा आमचे थंय आसले उणेपण आमचे थंय आसले तेंतेसांवां आमचे थंय आसले कळवळे आनी वळवळे आमचे थंय जाय ते खंत बेजार आय त्या खातीर स्वामी माथेवच्या वांजेला म्हणटा
पाल्यांचे चिंतून कन बसनाका पाल्यांच्या पाल्यांक आसून आयचो दीस बरो तुका दिला तो दीस बऱ्या तरान तुका सांबाळूंक तुका आपयला आनी त्या प्रमाणे तुजें जिवीत जियोंक तोच स्वामी तुका आदार दिता आनी हें बरेंपण तो दिता आसतना सोम्याच्या आदारान सोम्याच्या नांवान सगळें बरेंपण आमी आपणावंक तोच आमकां आदार दितालो म्हळ्यार बरोशान आनी बावडतान आज आमी हांगा आसा मोगेच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंतूंक पुरो आमी बरीं आसतना देवा सांगात एक जावन जियोंक आमकां घटाय आसा बळ आसा पूण आमकां थोडे विदोळ येता आसतना थोडे समस्या येता आसतना थोडे पिडा येता आसतना बारीक कश्ट मारतात पूण पिडा समस्यो कश्ट दूख आनी नानान तेंते साव येता आसतना आमी धैर्यान सोम्या सांगता रावोंक शिकसय रावोंक शिकसय कालच्या दिसा आस्पत्रेंत आसल्या एका भयणीक ताची कुटुंबाची भेटोवंक गेल्ली आनी ह्या वेळार ताणी सांगली थोडी उतरां म्हज्या मतींत आजुनूय कसले ती म्हणा लागली इतले कश्ट आयल्यार इतले बटी रेडिएशन जालें ऑलमोस्ट 22 रेडिएशन जालें आनी 10 रेडिएशन आसात आनी अशें आसतना ते म्हणटा देवा वयर ताका आसलो तो पावाडतो व्हरतो एक आल्तार म्हणल्या पर्यंत ताच्या बेड्डा लागीं ताणें केल्या इतले दीस कश्ट आतां उलोवंक जायना पायप घाल्यात जाल्यार ते म्हणटात देवा वयर तसो बावाडत व्हरतो लगभग 6 म्हयने म्हणल्या बरी हॉस्पिटलांत जाल्यार बावाडत सोडूंक ना ह्या वेळा म्हज्या मतीक गेली चिंतनाय देवा सांगता बरें ताणें दिता आसतना आमी वर्त्या तरान घेतलें आज कश्ट दिता आसतना तसो देव आसा म्हणून त्या भुरग्याची त्या स्त्रियेची पात्यणी जायसय तो देव म्हाका सोडून घालिना आनी तो म्हाका गूण करता म्हाका बरें करता आनी ताणें म्हणलें उतरां थंय आसल्या सर पेशंटा पैकी कॅन्सर पेशंटा पैकी ताचें सिच्युएशन मस्त बरें आसा म्हणटात ती मस्त बरें ताचे गुण रेडिएशनां जाल्लीं आसात ताचे सर रेडिएशन जाल्लें आसा किमो जाल्लें आसात पूण हर एका पेशंटा पळयत आसतना ह्या भुरग्याक ह्या स्त्रियेक पळयत आसतना ताची सिच्युएशन मस्त बरें आनी त्या वेळार ती उद्गारली आमचो देव सोड सोडिना कश्ट आयल्यार आमकां सोड सोडिना पिडा आयली म्हूण आमकां सोड सोडिना समस्या आयली म्हूण आमकां सोड सोडिना पूण आमी आमच्या देवाक सोड सोडूंक नजो आमी आमच्या देवा सांगता एक जावन जियोंक जाय आमच्या देवा सांगता आमी सदांच एक जावन जियेत आसतना तो आमकां उतरणी करूंक आदार दितालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 फाटल्या दिसांनी आनी एका हॉस्पिटलाक गेल्या दळा एक तरणाटो जायतो चिंतेश्ट आसलो कंतिश्ट आसलो पळयलें हांवें ताका खंडीत जावन पिडा आसतना तें बघता आनी ह्या वेळार हांव ताचेर उलयत आसा तो म्हणा लागलो हें म्हजें 5वें हॉस्पिटल फादर कित्याक म्हण कळयता खंयचे खंयची पिडा सांगतात पूण ती पिडा कांय म्हाका दिसना पूण म्हाका कितें बारीक त्रास जातात फादर तसले कसले पिडा म्हण एक्झॅक्टली म्हाका ते सांगूंक तयार नात आनी ह्या वेळार तेजे मुखामळ मस्त बावलें आनी तो मुखामळ सकयल घालन हांवें ताका सांगलें कुमगार हाडला तुका कुमसा जावंक जाय गी मागता हांव सगळें हांवें ताका सांगलें आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो म्हाका कश्ट बघून बघून पुरो जाला ही पिडा केदळा वांगडा जावन वेतालो म्हूण जाला जाल्यार म्हाका आतां वचोंक सोडिनात त्या वेळार म्हज्या मतीक आयलें हांवें ताका सांगलें तुजी पिडा आसा तुजें कश्ट आसा तुजें दूख आसा तुका आसली ती बेजाराय सगळें कळटा पूण ह्या बेड्डार बसोनूच तूं जेजू कडेन उलयलाय गे म्हण विचारलें हांवें जेजू सांगलां हें तुवें कालें सांगचें फादर ही पिडा ताका कळीत ना गे म्हणा लागलो ताका कळीत आसचें दुसरें तूं सांग म्हण सांगलें हांवें ताका तूं सांग उलय ताचे कडेन सांग ताका जेजू पळय जेजू म्हजी पिडा पळय जेजू हांव असो आसा जेजू म्हाका गूण करताय म्हूण जेजू विचार ताचे कडेन म्हण सांगलें हांवें ताका इल्ली तकली वयर कर लागलो मागीर त्या वेळार ताका हांवें सांगलें 1-2 किर्तनां दिवन ताका सांगलें ही वास हांगा पुसले कडेन वास कश्ट मारतात वय पूण जेजून तुका बरें करूंक चिंतलें तर तूं बरो जाताय आनी तूं जातालोय आनी तुज्या खातीर हांव
पाद्रीपेच्या नव्यानांत खंडीत जावन मागतालो म्हणून ताका सांगलें आनी एक पाद्रीपेच्या भलायकेचें मागणें म्हजे कडेन आशिल्लें काडलें आनी दिलें हर एका दिसा तूं म्हूण बेजार पावोन तुवें तुजी पिडा गूण करूंक जायना म्हूण सांगलें हांवें ताका जेजू कडेन उलय जेजू कडेन सांग तो जेजू खंडीत जावन आमचे सगळ्यांची विनवणी आयकता तो कोणाकी ना म्हणना कितलेशे जाण पिडेस्त आज गूण जावन आयल्यात आनी ह्याच देव मंदिरांत आज तुमी पळयतात जाल्यार हांगा एक मानेस्त आयला ओझी म्हूण ओझवाल्ड एलियर पदावतून आयला ओरिजिनली काटी पडला त्या मनशान जायती सेवा केल्ली तो ड्रायव्हर जावन आसलो आनी तो म्हाका आज म्हणा लागलो सकाळीं हांगात मरण पावल्या का पात्राच्या मोरनी ताणें पारंगी भेट पावयल्लें जावन आसा तो व्हॅनाचो ड्रायव्हर जावन आसतना आनी अशें आसा तो म्हणा लागलो हांवें म्हजो बरवसो सोडूं ना फादर हांव पात्र पेला की कितलें कितलें मागतालो म्हाका खंडीत जावन तो म्हाका दिश्ट दितालो म्हूण हांव मागतालो म्हणा लागलो तो पात्र पे कडेन मागलें दैविकाचे जेजू कडेन मागलें पयलें हांव रेतीर घेवंक प्रयत्न करतालो पूण म्हाका रेतीर येवंक जावना पात्र पेच्या नोवान येवंक जावना कित्याक की म्हळ्यार तो म्हणटा म्हजी सासूमाय घरा आसा तिका म्हाज्या बायलेन पळयचें म्हाका हांगा आपण हाडिचें जाल्यार तिणेंत आपण हाडिचें सासूमायक सोडूंक न्ही म्हाका आपण हाडूंक न्ही आनी ह्या वेळार तो म्हणटा हांव आसल्या जाग्यार म्हज्याच घरा हांवें म्हणलें आसा पात्र पियो म्हाका गूण कर म्हाका तुज्या पुनशताक येवचें एक भाग पावो कर म्हूण हांवें मागलें जायतें मागलें आदल्या फावटी हांवें आराधनान सांगलें त्या दीस तो येवंक नासलो आज तो आयला हांगा आनी तो म्हणटा डाक्टरान म्हाका सांगलें तुजी दोळे ऑपरेशन कर तुका दिश्ट मेळना तुका दिश्ट मेळना बेश्टें तुवें ऑपरेशन करचें कित्याक म्हळ्यार हाच्या पयलें तुवें केलें तुज्या दोळ्यांचें प्रेशर मस्त आसा जायतें आसा त्या देखून तुका ती दिश्ट मेळना म्हूण सांगलें पूण म्हाका बरवसो आसलो म्हणटा म्हाका बरो पूण म्हजो बरवसो डाक्टर आयकता हांवें सांगलें म्हणा लागलो तो आज सकाळीं डाक्टर आयकता हांवें सांगल्यार म्हजो दोळो ऑपरेशन कर म्हळ्यार तितलें सुलाभ आय ताणें ऑपरेशन करूंक त्या वेळार तो म्हणटा म्हज्या बायलेची भयण नर्स आनी तिका हांवें आपयलें आनी सांगलें डाक्टराक सांग दिश्ट येताली खंडीत जावन येताली आनी म्हाका बरवसो आसा म्हजो पाद्रे पियो तो सांत म्हाका दिश्ट दिता आनी म्हाका भरोसो आसा आनी ती डाक्टरा कडेन उलय लागली आनी डाक्टर म्हणलो जायत ताका तितलो भरोसो आसा तर हांव तुका सांगता तुका दिश्ट येना पूण तुका करीत येतालें हांव करता म्हाका कितें म्हणा लागलो तो आनी तो म्हणटा ऑपरेशन जालें 3 दीस मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दिश्ट नातली ह्या वेळार डाक्टरान ताका सांगलें तुका हांवें सांगिल्लें न्ही दिश्ट येना म्हणून ऑपरेशन कित्याक करीचें आसलें ल्हान इल्लें तुका एक उजवाडा बरें दिसता पळय तेंत काडून वच संतोष पाव म्हणा लागलो खंय तो म्हणटा मागलें देवा दी म्हाका दिश्ट पाद्र पियो म्हाका खंडीत जावन तूं दिश्ट दितालो म्हूण मागलें आनी तो म्हणटा 3 दिसा उपरांत इल्लें इल्लें ताका दिसोंक सुरू जालें आनी आज ओझी हांगा खंय आसाय तूं ओझी हांगा ओझी आज तो एकलोच आयला ताच्या बायलेक आपण हाडूना पयलें ताची बायल हात धरून हांगा हाडटाली 1-2 पिटी आयला तो आज ओझी हांगा एकलोच आयला तो म्हणा लागलो ताका तुका सांगोंक जाताय म्हाका चड सांगोंक कळीत जायना फादर म्हणा लागलो आनी तो हांगा आयला आज पाद्रीपेच्या इमाजी लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो देवाक आर्का देव गांव आयला देवाक उपकार बावडो गांव आयला मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताका हांवें सांगलें तुजें वर्तें मन तुजें वर्तो भावार्थ आनी बरवसो देवा वयर दवरलो खंडीत जावन तुका आनीकीच वर्त्या मापाक तो पायतालो वर्त्या मापा पायतालो पाद्रीपेच्या मजतीन मागिल्लें मेळिल्ल्याक तो म्हणटा हांव आर्गां देवंक आयला आनी एकलोच आयला आनी तो म्हणा लागलो ताणें एलियर पदां उचलतना सुमार जाण ताकाच पळयतात खंय ताकाच पळयतात म्हळ्यार वो मनीस कसो पोर फाटल्या दिसांनी असो हात धरून व्हरताले आज एकलोच चलोन येता दोगांनी ताका विचारलें खंय तुका दिश्ट नातली न्ही नातली मागीर आतां तूं चलताय वय आतां देवान म्हाका दिश्ट दिल्या ताका ताणें म्हळें खंय देवाक आर्गां दी देव रेड्डे मालपाड म्हणा लागले खंय ते पळया मोगाच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असाध्य म्हणलें कांयच ना असाध्य म्हणलें कांयच ना देव बरें करता आनी आमी प्रयत्न करून वेता आसतना देव केन्नाच आमकां ना म्हणना त्या देखून आज आमी ह्या सगळ्या आराधनांत हर एकल्याची पिडा गूण जावच्या खातीर मागया
प्रत्येक तरान हांगा थोडे एलिमेंट्स आसूंक पुरो, थोड्यांक पाट दूख आसूंक पुरो, थोड्यांक पेंकट दूख आसूंक पुरो, थोड्यांक तकले पडापड, थोड्यांक न्हीद येना, पोरेकलो म्हणा लागलो 12 वर्सां जावन हांव न्हीद आना फादर न्यूयॉर्कांत आसा, ताचे खातीर म्हाका आमच्या कडेन विनंती केल्या ताणें, आनी 12 वर्सां जावन हांवें ताका एकच सांगलें, माग वच त्या सांता लागीं ती मिगाल, तुजी इमाज आसा थंय न्हीद येयल्ली ती मिगाल आनी सांग ताका तो तुका करतालो, कित्याक हें म्हजें एक्सपिरियन्स मोगाचें न्हू. जायत्या जाणां म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक हांवें लीड करचें पाद्रे पियो लागीं, कित्याक तें ताचें काम जायत्या जाणांक ताच्या जिवनांत तो पंत्यार म्हळ्यार बरें उठोन वचोन दारां काण गोपेलान तांकां भितर घेवन तांचे मागतालो, तांचे सांगात आसतालो, मात्र न्ही वर्त्या तरान दाबाजान म्हणल्यार बरी तो तांकां गूण करूंक देवा लागीं मागतालो. आनी त्याच जेजूच्या वर्त्या मजतीन कितलेशे पिडेस्त गूण जाताले, ताका पळयलेंच ताणें तो कॉन्सेक्रेटांत आपलो जेजूक उखल धरता आसतना ते रडताले, आपली पातकां रडताले, पातक धुवन वेताले आनी जायतो लोक गूण जातालो. आनी तसलें बरेंपण तसलो सांत आमकां दिला. जायते कडेन आमी वचना त्या तरणाट्याक म्हणल्यार बरी वच सांग ताका गूण जातालो हितून, जाता हितून गूण जाताय सांग ताका. जायत पदां म्हणा लागलो. मागीर ताचे बायली तर सांगत आसले, हांवें ताका सांगलें ताका एकादोळे मागण्या करूंक जायना, तुमी सांगाता तो काय मेळोन ह्या मागण्या करा. म्हगेच्या भावान आनी भयणीनो, वर्त्या तरान देव आमकां ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेली करता. आमचो जेजू आमचे सांगता आसतना आमी कांयच भिवची गरज ना. म्हगेच्या भावान आनी भयणीनो, आज पवित्र आत्म्याक आमचे सांगता आमी मागोन घेवया. पवित्र आत्म्या आमच्या खालसांत ये, पवित्र आत्म्या आमच्या खालसांत जिये, पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत जायती बदलावण कर. कोणा सकडी पिडा आसा तांची सगळी पिडा ह्या संपाद्री पियोच्या वर्त्या माजतीन संपून दरान तांकां जाय जाली बरी भलायकी मेळच्याक आमी मागोवंक जाय. मोगाचें आमी त्या सांता लागीं वचोंक जाय. चड आनी चड मापान त्या सांताक आमी मान करता आसतना हांवें केदार म्हणचें आसा, वचसा सांता लागीं, ताका सांगा सांता म्हाका गूण कर, पाद्री पियो म्हाका गूण कर, म्हाका बरें कर, आनी तुका खंडीत जावन हांव मान करूंक फाटीं येतालो आनी येतालीं. आनी ताका हांवें निगडी करचें आसा. सप्टेंबर 23 ताचे परबे दिसा येया, ताका एक मान करा. तुमच्या तांकीन कितें दिवंक जाता, एक मीस दिल्यार पुरो, एक फूल दिल्यार पुरो, फुलाची पाकळी दिल्यार पुरो, तितलें दिल्यार पुरो, दुसरें कांयच गरज ना. व्हडलें व्हडलें कांय दिवची पाद्री पियो गरज ना म्हण केदार सांगता आसतना जायत्या लोकांक ताणें गूण केला. कितले जाणांची कॅन्सर पिडाक गूण जाल्या. मोगाचें न्हू, येत पूण शेताक येवन ताका आपूण ताच्या कडेन मागले. कितले जाणां आज सोडा संतोशान म्हणल्यार बरी दैविकाच्या रेतेर मंदिरांत आमकां मेळोंक येतात. कित्याक थंय रेते जाले उपरांत म्हणटात म्हाका आज बरें भोगता. आमचे तो रोसलीन म्हणली आसा, ती केदाळाय हांगा येवन मागता, रडटाली पयलें, आतां ती म्हणटा म्हाका पाद्री पियोन बरें केलां फादर, हांव बरीं जाल्यां फादर, मस्त बरीं जाल्यां फादर. म्हगेचे मान आनी भयणीनो, तेच पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या मदें आमी आयच्या दिसा तुका आपयता. हांगा ये, आमच्या सांगाता तूं राव, आमच्या सांगाता तूं सदांची ये. आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिवितान, आमच्या पिडेन, आमच्या सुखान, आमच्या संतोषान, आमच्या दुखान, आमच्या गंदींत, आमच्या बेजारायेंत, आमच्या हर एका समस्यांनी म्हणजे ते आसले ते विदोळी. थोडे म्हाका सांगोंक जाता, थोडे म्हाका सांगोंक जायना. म्हणजे मानसीक भलायकेंत, म्हजे आत्मीक भलायकेंत, म्हज्या शारिरीक भलायकेंत आनी तशेंच म्हज्या काळजाच्या भलायकेंत, म्हज्या आंतरीक भलायकेंत जाय जाली सकत म्हाका दी. स्वागत पवित्र आत्म्या. आमच्या मध्ये तुका आमी आपणे दिता. आमकां तुज्या वर्त्या
आसतना सोम्यान म्हणले देवत्रा सगळे तो पवित्र आत्मा चलयतलो पवित्र आत्मा सत कितें म्हण तुका शिकयतलो पवित्र आत्मा तुज्या तोंडात उतरां घालतलो पवित्र आत्माचो तुजें जिवन कशें मुखासून व्हरत जाय म्हणून तो तुका दाखयतलो आनी तेच बरेंपण सदांच आमच्या जिवनात जियोवच्या खातीर आमकां जाय ती मानसीक भलायकी आयच्या दिसा कोणाक सकडी मानसीक असमतोलन आसा कोणाच्या तकलेंत थोडे बेजारां येता थोडे कितें जाता म्हण म्हाका कळीत ना म्हणटात सांग बरो म्हाका जनो जाय थोडे एकसूरपण बघता एकांतपण बघता म्हाका कोणी ना म्हाका पळोवचो कोणी ना म्हाका आदार दिवचो कोणी ना म्हण एकदरची बेजाराय खंत आसा तर ह्या वेळार ती सगळी घाला त्या सोम्यात जाय तेवढे आमचें जिवन एकसुरें जाता ह्या एकसुरपणान आमकां आदार दिवंक कोण आसा आमकां आदार दिवंक आसा एकलो तो सोमी मानसीक तुजी भलायकी बरी जावच्या खातीर जेजू कडेन माग तूं एकच तुका ह्या तुज्या समरा तुझ्या कुटुंबात तुझ्याच त्या सैरधैर्यामध्ये कोणा सकडी मानसीक असमतोलन आसा तसल्यांक बरी भलायकी दिवच्या खातीर आनी मानसीक असमतोलनांत जावची ते असमतोलन संपूर्ण तरान सोम्यान रावोवच्या खातीर जायते जाण आमी धांवता थंय धांवता हांगा धांवता सायकॅट्रीक म्हणटा पूण आमचे थंय भलायकी बरी जायना कित्याक म्हळ्यार आमचे दिश्ट असल्या वखदांचेर आमचे दिश्ट तसल्या वयसाचेर आमचे दिश्ट वेता हेणे तेणे कोण कितें सांगता तांचे वय शिवाय आमी सोम्या कडेन मागचें कितलें आसा सोम्या लागीं मागा सोम्या जेजो जेजो पाद्र पियो आमच्या वरत्या सांता तूं बरी भलायकी दिवंक सोदो आमकां तेच भलायकी दी मानसीक समतोलन आमच्या आसच्याक म्हज्या त्या तकलेंत कितें उणेपण आसा तें प्रत्येकान दी बरी जाणवाय म्हाका दी बरें गिन्यान म्हाका दी बरें बावडतेची देणी म्हाका दी तुजे सांगता सदांच रावंक तुजे सांगता सदांच जियोंक जाय जाल्यार कृपा तूं म्हाका फावो कर सगळ्या आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया प्रत्येक तर आमी मागया हांगा जमल्या तुमच्या बसत तुमच्या जिवनांत कितें सगळी सोम्यान करूंक आसा त्या प्रमाणे ते मानसीक द मेंटल हेल्थ द मेंटल पीस मानसीक समतोलन आणि मानसीक समाधान आमच्या कुडीक मातनै तकलेंत कितें सगळे आटेविटे कोण आसात ते सगळे सोम्याच्या हातांत दियात आणि ताका सांगा स्वागत पवित्र आत्म्या परत तुका आमच्या मोदें आमी सदांच तुज्या सांगता जियोंक तयार आसा स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुज्या सत्तेन आमकां रावतो आमचे आमच्या काळजांत असले ते बियाचे वातावरण आमच्या काळजांत आनंद तरान आमकां ते दोस्ता त्या बरोबर आमचे बोगणां कितें आसात ती तूं जाणाय सोम्या आमच्या जिवितांत सगळे आमची बोगणां बरपायचे करूंक आमचे काळी तुज्या काळजांत एक करूंक आमच्या काळजांत तूं रीग आमच्या काळजांत आसले ते काळपण पयस कर आमच्या काळजांत नवे सांवाड आमच्या काळजाची भलायकी भोव गरजेची सोम्या तुज्या सांगात आसतना पाद्रे पियो आपुरबायताना तुका पळयत आसतना तो परसळ तो सांगतालो आपल्या काळजाच्या कुडायतान आय लव यू जीसस म्हणटालो हांव तुजो मोग करता जेजू म्हणटालो आणि तुकाच पळोवन घंट घातल्यान त्याच काळजाची ती ऊब तो सांगतालो आणि ताचे काळीज वर्त्या तरान तुज्या मोगान परसळटले आज आमची काळजां नितळ कर सोम्या
आमच्या काळजान कितें उणेपण आसा तें भरती कर सम्या एकामेकाची रूस एकामेकाक समजून घेवचे वर्तेन देणे एकामेकाक सोसणीकायेन आमी सोसून व्हरोंक जाय जाली सरकूर पातू आमकां दी सम्या जेजो मंगळा बाप्पा आमी तुज्या लागीं मागता तुका आमच्या काळजान घेवच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याचे वर्ते सगत आमच्या काळजान रोंबय आमचे खाणी जावदी तुझ्या काळजा सारखे खालते बोळे आणि हेरा खातीर खतखत्या उरपेना सदांच पेटचे काळीज ते जावदी कशें तुझे काळीज हेरा खातीर पेटिल्ले त्या मोगाचे आकटे ते लासले तेच प्रमाणे आमच्या काळजान तसलो मोग तो उपसासे कर आमी एकामेकाक बोवा परवयतना मानून घेवंक एकामेकाक मोगाल्ले करूंक एकामेकाच्या मोगा देखून जायते बरें म्हण आमच्या कुडीक आमच्या जिविताक आमच्या काळजाक जावच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत स्वागत पवित्र आत्म्या ओय पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत तुमच्यारीक नितळ कर तूं आमचे काळीज बोवा नितळ निर्मळ कर बापा भोगूंक ससना आमी त्या बापाक सदांच बगच्याक स्वागत स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तू आमकां बापा भोगूंक ससना तुझी विद्येचे उदाक तूं जिवीत दिवचें उदाक सासणाक वाळची ओय सोम्या आमकां तो वर्तेची विनताय उजवणार आनी फुटलें आमच्या काळजांतले दूख सगळे पुसून काडताय सोम्या तूं स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापा भोगूंक ससना ओय मगची भाव भयणीनो ह्या वेळार सोम्यान आमकां दिल्ले जिविताचे देणे शारिरीक भलायकी भोव गरजेची त्याच प्रमाणे आत्मीक भलायकी भोव गरजेची त्या सांगता आंतरीक भलायकी भोव गरजेची शारिरीक आत्मीक आणि आंतरीक तिनी भलायकी बोवा बरबायताना सांगत येत आसतना आमचे ते असते कितेंय उणेपण सगळे आमी पयस सरूंक शकता तर ह्या वेळा सम्या तुजे कडेन मी मागता आमच्या थंय जायती शारिरीक पिडा आसा जावं पुरो आमच्या कुडीची पिडा आसा जावं पुरो पेकोणी जाय सम्या आमकां आमच्या कुडीची पिडा द फिजिकल एलिमेंट्स द फिजिकल हिलिंग इज रिक्वायर्ड सम्या तो आमच्या सांगता आसतना आमकां खंडीचा भरोसा आसा फादर पियो ताच्या वर्त्या जिवितांत ताचे 5 गाय तुझे 5 गाय ताचे कसयले ते खान घेवन तो आपले हात त्या येवकारीसात उखलता आसतना त्याच्या गायांक देखले आपले पातकार रडोन गुण जाताले ताच्या गायांक देखले ताचे गाय गुण जावच्या मागताले आणि ते गुण जाताले त्याच त्याच्या गाया देखून कितलेशा जाणांची वेदोवळेंत संपडलेली काळजां कुडके जाल्ली काळजां खटोराची काळजां नितळ जाताली आणि त्या प्रमाणे ताचे ते शारिरीक भलायकेक अशी आडखळी सगळे पयस वेताले बरी कमसार जावन आबुरबायतारान आपली पातकां रडोन नितळ निर्मळ जातले मग छानो आज आमच्या मदका सयत जायते जाण आमकां शारिरीक पिडा तकले तंतळ्यो बऱ्यांत आसले आमी विचारले जाल्यार थोडे म्हणटा म्हज्या सगळ्या कुडीर पिडा आसा फादर म्हजी सगळी कूड दुखता फादर हर एके शिरो दुखता फादर हर एके मांसाचे कुडके दुखतात फादर कसली पिडा ती जावं दी जावंक बरो किडनी प्रॉब्लेम लिवर सरोसीस अल्सर प्रॉब्लेम त्याच प्रमाणे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम कसली ती पिडा सम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती धुवन काडूंक तूं शकताय तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या रक्त परत्या बळान गंडीत जावन आमच्या रक्तांत
तो पवित्र आत्मो येस जाल्यार आमच्या रक्तांत ताची मिसळणी जाली जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां गुण करतलो. त्या देखून आमचे शारिरीक पिडा तेच्या कडेन दिवया. सांग पुरो आस्मा, ब्रोंकायटीस, विझिंग, वेरिकोस वेन्स, थायरॉयड, वर्टिगो, वर्केनी, मायग्रेन आणि हे सगळी कितें पिडा आसा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, कॅन्सर, ट्युमर, त्याच प्रमाणे मगाच्यान खंयचेय गुण जायनातली हेर पिडा आसा ती सगळी गुण जावं दी. भुरगीं नातिल्या कपल्सांक भुरगीं जावं दी. सम्याक कसले ती आडखळी आसल्या तूं काड उडय. कित्याक तुज्या आवयच्या वर्त्या जिवितांत तिणें तुजे कडेन मागतना तुवें ना म्हणो न्हय. आज खंडीत जावन आमी मागतना तूं ना म्हणा न्हय सोम्या. कित्याक आमी थोडे थोडे मागना त्या देखून आमकां तें मेळना. आमी तुज्या खुशे प्रमाणे मागलें जाल्यार खंडीत जावन तूं आमकां दितलोय. आनी ह्या वेळार आमची शारिरीक, आमची आंतरीक, आमची आत्मीक, थोडे फुडें आमचे आत्मीक कुड्डे म्हणो आमी मागता म्हूण चिंता. पूण आमी मागिल्ल्या बरी आमी जियेना. आमी मागिल्ल्या बरी आमचें काळीज आसना. आमचे मागणे हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी उपयोग करिना. फकत आमी चिंता, आमी मागता. आनी एक दोळ कोणें कितें म्हळें जाल्यार आमी मागण्या वेचें सोडटा. तात्कालीक मागणे फकत लोकांच्या नदरे खातीर. लोकांच्या नदरे खातीर न्ही सम्या. आत्मीक तरान बलिश्ट जावच्याक, आत्मीक तरान पावडतान भरच्याक, आत्मीक तराची ती घट्टाय आमकां मेळच्याक आनी कसली विदवळी आयल्यार दैरान आमी तुजे सांगात रावोन ती फूड करच्याक जाय जाली आत्मीक भलायकी आमकां दी. आत्मीक भलायकी आमी हेरांक हातू कोल्लो, आमी वेता म्हूण सांगोनो, आमी मागता म्हणो, आमी पवित्र म्हणून सांगत जाय म्हणना. तुजें पवित्रपण तुज्या उतरांनी, तुज्या करण्यांनी, तुज्या नडत्यांनी तुवें उलोवन तुवें जिवन त्या जिवितांत पळोवंक कळटा. त्या देखून आमी कोणायकी दाखयचें म्हणना. थोडे फुडें आमी चिंता. म्हाका तें एक रोल मेळटा त्या जाग्यार हांव वचोन म्हाका कितें काडूंक मेळटा, म्हाका कितें सांगूंक मेळटा त्या खातीर हांव वेता. न्ही जावन मागण्याचे मनशाक तें बरं गरज ना. मागण्याच्या मनशाक जेजू कडेन संबंध रचच्या खातीर, जेजू कडेन एक जावच्या खातीर, ताचो अनुभव करचो संबंध ताणें रचूंक जाय. त्या खातीर म्हाका तें पदवी मेळटा, म्हाका तें चान्स मेळटा, म्हाका तें मुखार बसोंक मेळटा. तूं खंय बस, मुखार बसोंक कितलेशे अवकाश आसा. वच आनी बस, जेजू ना म्हणना. जायती जाणां येत कपेला कर एका दीस सांबळ्या बरी धांवन एकडी भर तिमी म्हूण वेतात. कितले वर्ते पवित्रपण ते बऱ्या तरान जेजूच्या वर्त्या नदरेन ते आसतात. मदर तेरेसा म्हणटाली हांव थंय वचनातलो जाल्यार हांव म्हाका पुरासण जाल्या म्हूण हांव न्हिदलें जाल्यार म्हजो जेजू म्हाका राखोन आसतालो. त्या खातीर ताच्या मुखार वचोन हांव न्हिदलें जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तो म्हाका राखता, म्हजे मुखामळ पळोवंक तो आशेता आनी हांव थंय वेता म्हूण ती सांगताली. तर शारिरीक, आत्मीक, आंतरीक मोगाच्या भावना तुज्या आनी म्हज्या हातान ना ते. सांग पुरो आमी आवयच्या गर्भांत आसतना थोडे फुडें आमी गायल्या. सांग पुरो आमकां मोगाचो अभाव जाला, आमी गायल्या. आमच्या थंय तो जाला आंतरीक गाय, भितरलो गाय. तो गाय आज आसल्या देखून खरो संतोश भोगोवंक आमकां जायना. बावडतांत घट्टायेन बरोवंक आमकां जायना. बावडताची दिवटी गुंडायेन दवरोवंक आमकां जायना. कित्याक आमचे थंय तसले गाय. सांग पुरो थोड्यांनी आमकां इन्सल्ट केला, थोड्यांनी आमकां कांयच फायद्याची न्ही म्हूण काण उडयला. पूण जेजूच्या नदरेंत आमी मुख्य प्रमुख जावन आसा. जेजू आमकां ना म्हणना, जेजू कोणाकी ना म्हणना. जेजूर एक लगी वेंगता, जेजूर एक लगी आपयता, जेजूर एक लगी बरें करता, जेजूर एकल्याचे मागणें आयकता. त्या देखून जाल्लो तो आंतरीक गाय तुवें आनी हांवें गुण करूंक जायना. फकत जेजूच्या अमोली रक्तान मात्र गुण करूंक जाता. त्या देखून जेजू कडेन माग, जेजू तुज्या अमोली रक्तान हो म्हजो गाय धुवन काड. जेजू तुज्या अमोली रक्तान हो म्हजो आंतरीक गाय पुसून काड. केन्नाय तो जावं दी सम्या तुका कळीत आसा, म्हाका कळीत ना. त्या देखून जायते फुडें आमची भुरगीं उपराटता आसतना जायते भुरगीं आमी आयकनात, जायते भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन ना. पोडांक थोडे फुडें कॉन्सन्ट्रेशन आसना. त्या देखून आमी म्हणटा ही कित्याक भुरग्यां बरीं करतात. मोगाच्या भावनाने बेडीनो आंतरीक गाय गुण जावचे आमी मागोवंक जाय. सांग पुरो आमच्या भितर आसा, म्हज्या भितर आसा, तुज्या भितर आसा, हर एकल्या भितर आसा. सांग पुरो थोड्या भुरग्यांक ADHD, अटेन्शन डेफिशियन्सी हायपर एक्टिव्हिटी डिसऑर्डर, ऑटिझम, स्किझोफ्रेनिया, डिफरंट एलिमेंट्स कितें सगळें आसा. जेजू आयच्या दिसा ह्या भुरग्यांक
तुझ्या हातान दिता ताची आंतरीक भलायकी बरी कर तुझ्या आमली रगत तुका कळीत आसा कोणा वयर वती जाय तांचे सर्वांतय तूं वत आमचे आत्मीक कुड्डे पडतो काणुडे बऱ्या वावडटात भोव वापरपाय तरान वर्त्या खालतेपणांत तुका लागीं सरोंक खालतेपणांत हेरां सांगता जियो खालतेपणाची जिवन सरळ जीवन सिंपल जीवन जियोंक सम्या तूं आमकां आपण दिलाय ते आपण आमी बऱ्या तरां घेवच्याक आमकां आदार दी स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्ती नाम राव तू आमचे सगळे आमी उबे रावया परत आमी घेवया स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र
विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फाव जावचे खातीर देवा तुवें कपजेन याजक संपाद्र पियोग तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें. ताच्या विनंतीन कितें वत्र करून मागता ही कृपा ताय कर आनी चड जावन जयच्या मरणांत एक जावन जियोवचे आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पावो कर. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सदा आणि तुमकां मेळटले बडे आणि तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरान जायते विनवणी आमच्या मदगात आसात. राजशेखर कॅथरीन तांचे बिझनेस लॉस जाला ते बिझनेस बरें जावच्या खातीर पाद्रीच्या मजतीन ती मागोन आसात. जयप्रकाश निशा तांचे लग्न जिवीत बऱ्या तरान उरोवन दी म्हूण प्रत्येक तरान निशा मागोन आसा. ताचे खातीर आमी विनंती करया आणि एकलासो हात दुख संपूर्ण गुण जावं एकलासो जागो बऱ्या मला विकोन वचोंक भायर पडले वस्तू मेळच्या खातीर बांदिल्लें घर विकोन वचोन दोळ्यांची दिश्ट मेळच्या खातीर एग्जामांत पास जावच्या खातीर मागोन आसात. ताचे दुवेक परमनंट काम जावच्या खातीर मागोन आसात. तशेंच ते दोगां जाणां भुरगीं आपल्या जिवितान बरें शिकोवंक देवा आमकां बरी मोत दी आमकां बरें शिकय म्हूण मागोन आसा. नातीन इस्कॉलान टिचरीक बेन आसतना बरें शिक्षक एक आशी मागोन आसा. तांचे खातीर आमी विनंती करया पाद्रीपेच्या वत्या मजतीन ताणें मागिल्लें तांकां फावो जावं दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मेरे कृपे मरले समजे संगता श्रेमता तू सदैव सदैव पाळू जग शेंजेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे राव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरा सिल्वेस्टर खातीर आमी मागया आशा खातीर आमी मागया आसपात्यांत ती आसात तांकां जाय जाली बरी भलायकी तो सजेस दिवन दी. वलेरियना खातीर आमी मागया ताका जाय जाली बरी भलायकी ह्या वेळा आमी ताच्या जेजू कडेन मागया आनी ताका जाय जाली ती भलायकी मेळोवन दी. रिटा सुशांत जॉन हांकांय बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी पाद्रीपेच्या वत्या मजतीन मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अमान मेरे कृपया मरले समजे संगता श्रेमता तू सदैव सदैव पाळू जग शेंजेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे राव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजे उतरां सरसिनान. आता हांवें मागचें म्हाका लाभलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. प्रत्येक तरान त्यात भरवशान मागतात. नवीन आनी सुचिता तांकां एक भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर ती मागोन आसात. कितेंय उणेपण आसल्यार तें भरती करून दिवन तांकां एक भुरग्यांचें देणें तो दिवन दी. त्याच प्रमाणे पित्तकोशा काडिल्लो नवीन मागता म्हाका बरी भलायकी दी देवा म्हूण. आल्ड्रीन ताची कोरोस गूण जावच्या खातीर विवान ताणें बरें शिकच्या खातीर वलेरियन हाची पियोवण्याची संवय संपूर्ण रावच्या खातीर वेलांनी ताका शिकोवंक बरी मोत दिवच्या खातीर शॉन ताका आसचें तें बें अनंत मनजाचें बें पयस सरच्या खातीर एलॉन ताका बरी भलायकी बरी दिश्ट मेळच्या खातीर पाद्री लागीं आमी प्रत्येक तरान मागया. प्रीती हाका युट्रस प्रॉब्लेम आसा गॅस्ट्रोसायड्स हे गूण जावच्या खातीर ते मागोन आसा.
त्याच प्रमाणे हेराल्ड आका जायते तेंपां न्हीद पडनासतना तो कळवळटा वळवळटा आनी ताका असली तकलीद गूण जावच्या खातीर आमी मागया. रिचर्ड आजच्या कुटुंबांत कितेंय असली विदोळी त्या घरांत असली विदोळी पयस सरून म्हणून आमी मागया. ओजवाल्डाच्या कुटुंबांतय जायतें बरेंपण जावंक आसा. बरें दिश्ट दिल्लो तस जेजू ताकाय सांबाळून आनी तेजें कुटुंब आनी हांगा जमल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांत जेजू हजर जावन पाद्रपेच्या वर्त्या मजत आनी विनवणें तुमी आज मागोवंक आयल्यात. पाद्र पियो सदांच तें वर्तेंपण तुमकां दिवन दी. तुमच्या कुटुंबांनी अजापाची अजापां त्या पाद्र पियो तरी जावं दी म्हण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमके हांव तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया मरले समजी सांगता आश्रय आमता तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुशीन जेजो भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पात येता. येजूच्या पवित्र काळजा कष्ट जालें थंय दया दाखय नासता रावचें तुका साथ दे. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूट दाखय. तुझी आणि आमची मोवाळा होय मरियेच्या तुकेच तणी तुला काळजा मारी पात. आमी तुज्या लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणी काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वयची बळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता. अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदां करता. तर तो आमच्या सगळे ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे परते आनी ह्या परदेश उपरांत तुज्या कुशीन सदैव पड. जेजू आमकां दाखय. हे दाळी हे मगळी हे दुलबी ओंकार मरी. समजू जेजूच्या पसक्या बापा सांपियो सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो बापाय कलतो जावन चियेल्ल्या सांपियो कष्टान वरान तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो फ्रांसी आसीच्या पाटला उदारा सांपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा सांपियो समेच्या पाशांच्या गायने नेटायलेल्या सांपियो युकरिस्तादे भक्तीन भरलेल्या सांपियो कंसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाची काकूट दाखयिल्ल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा सांपियो मागण्या तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या सांपियो सर ह्या जगाक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावरल्या सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजे वता तक्षण पावच्या सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा सांपियो आमा समेत संजादारा सांपियो आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचें खातीर हे देवा तुझ्या सेवकाक सांपियोक समर्पित चिणयेक आपोवणे दिवन विभेद करपे देणांनी भरलोय आनी भगवान फ्रांसी आसीच्या शेतान क्रिस्त ह्या जाग जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्यावर आमी आमकां पावो जाल्या बेसांतिरसणे रावोन क्रिस्ता साक्षीदार जावन चियेवन आमकां तुज्या कृपे देणांनी भर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पागो आनी तुमची दया करो आमेन. सर्वेस्पर सांपियोचे तुमी दवरली भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादीक करो आमेन. हळेसर पदवेदाथे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. Amka
सुस्वागत तुमकां सर्वंगे मिसाच्या बलिदानाक. आज संपादपेच्या वर्त्या मजतीन जाय ते विनवणी घेवन आमी सर्व हांगा जमल्या. खंडीत जावन पादपियो आमकां ताच्या वर्त्या बेसांवांनी भरतलो. ताच्या बापा लागीं तो मागोन जायती देणी आमकां दान दितलो. आनी त्याच त्या वर्त्या भरवशान हे मिसां आमी समर्पिता आनी आज भेटयता. विक्टर पिंटो आनी रॉकी रोजारियो हाच्या आत्म्या खातीर अनिल पिंटो आनी कुटुंब, एलिज आनी मेरियन कस्टलिनो, तशेंच फ्लोरीन आनी डेनियल डिसोजा आनी पुलकत्यांतल्या सर आत्म्या पासत हिल्डा कस्टलिनो. आर्गामीस जावन आसा वेनिफ्रेड पिंटो. आर्गामीस संपादपेच्या मानाक दिता वॉजवॉल डिसोजा. सर प्रत्येक एरिया पासत वेनिफ्रेड पिंटो. आर्गामीस माउंट कार्मेल सायबिनीक आनी तशेंच संपाद्रे पियोच्या वर्त्या मजते मेळ्ळ्या उपकारांक एक भक्तीक पाद्रे पियोक मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आर्गां दिता सिसिलिया पिरेरा. पाद्रे पियोच्या नांवाक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां दिता अनुषा एडलिन. ते आर्गां दिता आनी हे मीस दिता हॅरल्ड आनी कुटुंबाची. देवाचे वरती मजत आम सर्वांचेर मागया. आमची त्या सवा प्रत्येक तरान जेजूच्या पांया तळां दवरया. मिसाचें बलिदान पवित्र इंद्राच्या नांवे माया मोगान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संपाद्रे पियो हाच्या जिवनांत कोणेय ताका वडपण लेखूंक ताणें आशेवंकी ना आनी वडपणाक लाभदोंकी ना. त्या देखून जेजून ताचेर वर्ती दया दाखयली. तसो वर्तो मोग केलो आनी आपले 5 गाय ताच्या कुडीर कंसयले आनी त्या 5 गाया द्वारे पाद्रे पियो आपूण व्हडलो म्हणून लोकां मुखार ताणें दाखोवना. आपूण सेवकांतलो सेवक म्हणून जें कितें देवाची खुशी आसा ते आपल्या जिवनांत जारी जावं दी म्हणून तो मागतालो. आनी तेंच जेजू आमकां आज दाखोवन दिता. जाणट्या आनी बुद्वादांत लिपयल्लो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर देवा तुका आर्गां दिता. ह्या ल्हानाची मोना भोव अपुरबायची खालती निस्वार्थी आनी नितळ निर्मळ त्या खातीर तो देवाक आर्गां दिता. उगडापण ताणें केल्ल्या खातीर. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमी खालती बोळी जावया. आमी सुम्या मुखार तीर अपुरबाय तरा नितळ निर्मळ जावन सदांच येवया. जें कितें कोण कितें सांगतात, कोण कितें म्हणटात तांच्या मुखार हांवें व्हडपण लेखीत जाय म्हूण आमी आशेवचें नाका. संपाद्रे पियो बरी अपुरबायची चिणी पवित्र करूंक आमी पेसाडया. ह्या पवित्रपणांत आमी सुकोन पडल्या तर ते पवित्रपण आपणावंक आमी साकोंक ना तर त्या वाटेर आमी चलता आसतना खरी घटाय आमकां दी. आमच्या पातकी जिणेंत आमकां मेकळें कर म्हूण आमी सुम्या लागीं मागया. हांव पातकी चड पददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्पददा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सृष्टाच्या जिविताक फावो.
तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या सकत संपियो तुझ्या पुताच्या पाशांच्या गाणी नेटव तुझ्या कुसाच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय असे ताच्या मिसांतरे तुझ्या गणित मोगाची दायमा आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशांमध्ये एकवटान रावूं आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वांटिली आमकां पाव कर आमच्या समेत तुझ्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो करा देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप असिरियाचे म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचे कटा ताच्या हातांत आसा ती बेतकाटी म्हजो राग एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो म्हजो क्रोध कुबाळ्ळा त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाटयला आनी तांची संपत्ती लुटूं आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मस्तितात ते भाशेन तांकां मस्तूं हांवें ताका आज्ञा दिल्या पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना हें ताच्या मनान नातलें कित्याक तांचो सत्यानाश करूं आनी अगणीत राष्ट्रां नपयस करूं ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें कित्याक तो म्हणटा म्हज्याच बावल्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जाणवायेन कित्याक म्हाका समजणी आसा राष्ट्रांचो मेरो हांवें काडून उडयल्यात तांची ग्रेस्तकाय हांवें लुटोवन व्हेल्या एका विरा भाशेन हांवें शिवासनार बसलेल्यांक सगल्या आपटिल्यात राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्याच्या गोंटेरा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी जशें एक मनीस सांडलेली तांत्यां एकठांय करता तशें हांवें सगलो संवसार एकठांय केलो पूण कोणेच पाकाटो हालोवंक ना वा कोणेच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना वा कोणूच चिवूंक ना कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता करवंत घेवन सत्ता त्या मनशा मुखार करवंत आपली वडवीक दाखयता अशें जाल्यार दांडो धरतल्याक दांडो दमयता आनी रुकाड असो न्हय ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें देखून दळबारांचो सर्वेस्पोर असिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यां मदें क्षयरोग धाडटलो आनी ताच्या वैभवा पोंदा जळत्या उज्या सारको हुलो पेटतलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार तुझे परचे
संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उघडल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. त्यावेळी जेजू असो म्हणालो, बापा सर्ग संसारच्या धनिया जाणट्या आनी बुद्धिवंतां लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बोवापुरबाच्या भक्तीन संपादपे कडेन मागोवंक आमी जमल्या हांगा. प्रत्येक तरा म्हाका उडासा घेता. थोड्या दिसा आदीं एका क्रिकेटरान म्हणलें उतरां, आमचो आतांचो कॅप्टन फॉर T20 वर्ल्ड कप विन जाल्लो रोहित शर्मा, ताचे सांगता आमकां बरसोंक भोव इजी जाता. कित्याक म्हळ्यार तो ल्हान व्हड म्हण पळयना, हर एकली ताका मोगाची, हर एकल्या कडेन तो आपुरबाय तरां उलयता. आनी आमचे सांगता तो उलयता आसतना थोडो एक तामाशो आमकां तो करता, आमकां खुशी भोगता, ताचे काळजाची भोगणां तो आमचे कडेन उलयता. तो केन्नाच आमकां पयस दवरिना. आनी तो क्रिकेटर म्हणटा ह्या ताच्या गुणां देखूनच खंयच्याय सिच्युएशनाक तो एडॅप्ट करता. खंयच्याय सिच्युएशनाक जाय जाल्यारय तो त्या प्रमाणे चलता. आनी ह्या देखून आमी ताका चड मानता. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, जेजू आमच्या जिवनांत वडपण लेखिना. तुवें व्हड जाय जंय, तुवें प्रामुख्यता घेय जंय, तुवें हेरां मुखार नांव घालचें जाय म्हण तो घेना. ताच्या बदलाक पवित्र जाय, नेण्ट्या काळजाची आमी जाय. जावं करून आमचे तकल्यो जाणट्यो आनी शाण्यो, पूण नेण्टी काळजां मोवाळ, नितळ, निर्मळ जावच्या खातीर तो आमकां आपण दिता. त्या देखून आपल्या बापाक तो आर्गां दिता आनी म्हणटा जाणट्या आनी बुद्धिवंतां लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्याय, तांची काळजां बरीं, तांची काळजां नितळ, निर्मळ. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एक बटी आमी उलयता आसतना आत्मीक वाडावळीक आमी म्हणटा आमची काळजां मनां नितळ करी जाय. आनी तस जाल्यार काळजांनी देव राज करता. आनी तेंच तो आमकां सांगता, हांव आनी म्हजो बाप एक. जो कोण बापाक जाणा तो म्हाका जाणा, जो कोण बाप म्हाका जाणा तो बापाक जाणा. आनी बापान दिल्या शिवाय हांवें कितेंच कांयच करचें बरें ना. तर बाप आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट वर्त्या तरान तो वर्णिता. आमी ताचे सांगता पवित्र इंद्राजी सांगता एक जावन जियोंक मेळिल्लें तें आपोणें घेवया. आमेन. Betone vera
जाता त्या बापा मानतात असले जा म्हणून मागात. हे तुमच्या कांते बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नेक्या पशुपेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. बापा तुझ्या सेवका संपियोसो उगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमे खातीर आम्ही भेटवचे बलिदान आमकां सस्ताच्या जिविता वरण पावो आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे कळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पद आणि सष्टाच्या देवा सर काळे आणि सतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या संत भक्त सोवेन तुका महिमा मेळटा कित्याक ताच्या पुण्याचे इनाम तुझ्या देण्याचो मुकुट तुझ्या भक्त सांपियोचे जिणेद्वारे तू आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तू आमकां आदार दिताय तुझ्या कृपेच्या मजतीन आमकां तू तुझ्या भाव भयणी ते एकवटायताय अशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळे देवदूत आनी सर्व भक्त संगती विश्वासाने व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुझें किर्तन गायताव. पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणे पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची गोडो आणि रगत आपल्या सुकुशाने कष्ट मरण सोसून वेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस घेयात आणि गायात ही म्हजी गोड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले बेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी खरळचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. होपा वाटतं सख्य मरणाचा पुन्हा जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता हळवो जिवीत असो उंडो आणि चडवाची काल्स तुका समर्पिताव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर
तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवानपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर अमर सुमेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता हांगा जमल्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वादा शिवर घाल सोम्या हर एकले आमकां जाय जाली ती बरी भलायकी शारिरीक आत्मीक आंतरीक आनी मानसीक भलायकी सदांच समी सांबाळच्याक तू आमच्या संगात राव तुज्या पवित्रात्म्याचे सक्तेन आमकां बर चडन चड मापान पाद्र पियोच्या वर्त्या मेळटा आनी सोलोन तेच करी भक्ती आनी पवित्रपण आपणावंक आमकां तो पावो कर आमकां मेरे देवाचे मागीर संगती भगवान देवान उदाहरण तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुम्यान भोव वापरपाचें प्रार्थना आमकां शिकयलां तें प्रार्थना सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान दिला आमकां तुज्या उदार काकुळे सर पातकांतले सुटे आनी सर आकातांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पै सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशेपरमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजे येतणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक शोम्याची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो मोग सोण एकवट संख्ये जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो सोमी जेजू कलते आनी बळें काळीज ताचें जावन आसलें आमी त्याच प्रमाणे जावच्या नितळ निर्मळ सदांची होवचे आमकां आपोवणें दिता अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
बापाच्या आधीन दिल्ले सर वस्तू ताणें म्हज्या आधीन केल्यात म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जिविताच्या कणांत तुवें आमकां दादोशी केलाय. सांप्योच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा दे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवे दाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. आभार मानता मोगेच्या भाव भयणीनो, तुम्ही हांगासर जावन सांप्योच्या वर्त्या देवस्पणांत वांटेली जाल्ल्याक दराळ मापान देव तुमचेर आशीर्वाद वतो दी. सांपियो तुमचे खातीर विनंती करून दी म्हूण आमी मागता. त्याच प्रमाणे मोगेच्या न्हू समांतोनच्या मिडिया प्रसारणाक जायते जाणांनी दिल्यात आनी थोडे हप्ते बाकी उरल्यात. मोगेच्या न्हू एका हप्त्याक 1,500 रुपया म्हणल्यार बरी. आनी तुमकां खंयची डेट जायची ती तुमी नम्यारल्यार त्या डेटीक आमी घालूंक प्रयत्न करतले. आनी सामांतोंचे देवस्पण मुखासून व्हरूंक आमची ल्हानशी खाणीक पावतली जायत्या जाणांक पवित्रपणाक हाडूंक. त्या देखून तुमकां साध्य आसा तर वचून आमच्या ऑफिसाच्या दफ्तरांत तुमी दिया. ते एका मिडिया प्रसारणाक 1,500, एका म्हयन्याक जायचे जाल्यार 6,000 थोड्यांनी येदोळ दिल्यात आनी थोडे बाकी हप्ते बाकी आसात. तुमी खंडीत जावन सहकार दिताल्यात म्हणलो व्हरतो बरोसो आमकां आसा. आनी त्याच प्रमाणे बायबल डायरी 2025 परत पायस जावन आसा. तातूंय तुमकां पेज अमानत करून देवाच्या वर्त्या उतराची परगट्टी करूंक अवकाश तुमकां आसा. चडीत विवार ते नोटीस बोर्डार आसा, तुमी तो पळयवेत. सर बरेंपण तुमकां मागता हो दीस अपुरबायचो मोगाचो मैपसो आनी सक्ते बरीत पवित्र जावच्याक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुका सोम्याचे नवे आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मोगळा बापा आमचे तुवें संप्येच्या विनवणे वतला सर करपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजाता आनी मनशां दोस करता तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा साडलेल्या उण्याचेर तुजे विस्तार आशिर्वादांक घाल. हे उणे कोणें दान केल्यार गे तांकां तुज्या वर्त्या मोगान आनी वर्त्या पवित्रपणान भर. हे उणे स्विकार करतले आमकां बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो आनी सर पिडा शिडा गोंड जावं आनी सर कश्ट अनवर आमचे तां पयस सरूं सर आमचे समस्या परिहार जावं. हे मागणी आमी भोवतेर बावरतान पियोच्या विनवणेन मागता. क्रिस्त आमच्या सम्यावर वे. आमेन. Jesus, oh,
पाद्र पियो आम्हा बसत विनंती कर बगीन कुसाचे कुरवे निवारण आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.